बघ तुम्ही दिल्ली फायनान्स मिनिस्टराक मागीर कितें स्पेशल आसलें मिटिंगेक? हांव दोन कारणां लागून गेल्लो. एक म्हणल्यार प्री बजेट मिटींग कन्सल्टेशन जे आसता स्टेटीं कडेन 25 तारखेर हांव वचपाचो आसलो. म्हाका माननीय मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें वच म्हूण. पूण ते दिसा माननीय मुख्यमंत्री पावना आनी हांवूय पावना. म्हणून तेजी गरज आशिल्ली की आमी गोंयचे खातीर कितें कितें केल्लें जाय, बजेटान स्पेशल ट्रिटमेंट आमकां कितें जाय तें डिस्कस करपा खातीर हांव दिल्ली ते मेळपा आयिल्लो. आनी त्या संदर्भान हांवें एकूच सांगलें, आमकां जो रेशियो जे सेंट्रल फंड्स मेळटा ते 60-40 आहा ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट जे 90-10 मेळटा तशें जावपा जाय. नाजाल्यार गोंय आमचें सफर जातलें म्हूण. आमी 15 लाखाचें पॉप्युलेशन जे आसा, आमकां ट्युरिस्टूच येता मोर देन 70 lakhs 75 lakhs आनी ही संख्या वाडत आसा. आतां मोपा एअरपोर्टूय येता. ते उपरांत म्हाका दिसता आमी मोर देन म्हणजे 100 lakhs ट्युरिस्ट येवपा शक्यता आसा. आनी ते तशें जेन्ना परिस्थिती निर्माण जाता, आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी वाडोवपा जाय. आमचे लोकल लोकांक त्रास ना जाता तशें. आनी तें करपा खातीर आमकां चड मदत जाय सेंटरा कडेन. म्हणून लायक स्मॉलर स्टेट शूड गेट मोर हेल्प. नॉर्थ इस्टर्न स्टेट जे 90-10 रेशियो आसा तो गोंयांकूय दिवचो म्हूण हांवें स्ट्रॉंग मागणी केला. तेच बरोबर हांवें सांगलां आमचे सुएज सिस्टम सारकी फिक्स करपा जाय. एक सायडी आमी कोस्टल बेल्ट आसा, दुसरे सायडी आमचे हिल्स आहा, म्हणजे ते जिरोन जायना सुएज वॉटराचे. सगळे ओवरफ्लो जाता. सो प्रॉपर सुएज सिस्टम तेकाय आमकां पयशे जाय. रस्त्या खातीर आमकां पयशे जाय. आनी जे बांदकामांची कामां जी आसा ती आनी एक दुसऱ्या लेवलार व्हरून आमी चड काम करून दिवपा जाय. सो लोकल लोकांक बिलकुल त्रास जावपा जायना. हें हांवें थिंगा मांडावळ केली आनी ती बरी सिंपथेटीक आशिल्ली. दुसरें हांवें एक मागणी केला, गोवा शूड बी गिवन अ टॅक्स हॉलिडे फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. कित्याक इट इज नॉन पोल्युटींग. आमचे गोंयकार बरे आर्टिस्ट जावन आसा. जेन्ना फिल्म फेस्टिवल पर्मनंट वेन्यू जावन आसा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो, तेजो खरे लाभ तरी घेतले जाल्यार आमचे स्टुडिओ आसपा जाय, आमचे फिल्म शुटींग लोकेल्स आसपा जाय. ती इंडस्ट्री आनीकूय आमी फेवर करून जाता तितलो एंटरटेनमेंट पॉयंट करपाक जाय. म्हणून हांवें मागणी केली, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक टॅक्स हॉलिडे दिवचो ह्या बजेटान. so that everybody connected, whether from Hollywood or Bollywood or Tollywood, comes to Goa. ही हांवें मागणी केल्ली आसा. ओके. आनी हांवें आनीकूय सांगला की आमकां जो 0.387 जो रेशियो आसा, गाडगील मुखर्जी फॉर्म्युला आशिल्ले, म्हणजे त्या फॉर्म्युला प्रमाणे आदीं आमचे बर्थ रेट लोअस्ट, डेथ रेट लोअस्ट, पर कॅपिटल हायस्ट, एनवायरमेंटली आमकां बरे पॉयंट्स मेळटाले. ते कारणाक लागून आमकां कमी फंड्स दिताले. हांवें सांगलें दॅट मीन्स यू आर पनिशिंग फॉर एक्चुअल परफॉर्मन्स. And we came in the planning process much later. We got liberated much later in 61. And 2 प्लॅन पिरियड आमकां मिस जाल्ले गोंयचे खातीर. तेका लागून हे मेकअप करपाक जेन्ना इतली व्हडली संख्या ट्युरिस्टांची येता आनी आमी तांकां म्हणजे बरे भाशेन ट्रिटमेंट दिवन आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पेज येता, तेन्ना आमकां चड पयशे जाय. ते लेवल बरे लेवलार दवरपा आनी बऱ्यांतले बरे बांदकाम करून गोंयकारांक एक फेसिलिटी कांयच कमी करनासतना आमकां पयशे चड जाय म्हूण सांगलां. ओके. हे सगळे गजाली बजेटांतल्यान येवपाच्यो न्हू? हे सगळे बजेट पॉलिसी, म्हणजे आतां कॅपिटल एक्सपेंडिचर ते सुद्दां आमकां चड पयशे दिवचे. फुडें ती स्कीम कॅपिटल एक्सपेंडिचराचेर पयशे आसा ते फुडें कंटिन्यू जावचे, तेंय हांवें सांगलां.